नमस्कार, पळूया प्राइम खबरो. ऑनलाइन शिंदळकी रॅकेटाक उपाय कसो करप गोय पुलिसांक कळना. सर्व्हर फॉरेनात, पुलिसांक प्रतिसाद ना. एजंटांची रॅकेटां मल्टीलेयर, 18 राज्यां फॉरेनांतल्यान शिंदळकेक चलयो. मायनॉरिटीचे विशय सरकार हुमकळत दवरता म्हूण चर्च बेजार. अल्पसंख्याक आमदारांचो केलो दबाव गट. विशय तडीक लावंक सरकाराचेर प्रेशर घालपाचो खासा बसकेन प्लान. आमदार मिकी विधानसभा अधिवेशनात वांटेकार जावंक शकता काय ना खल सुरू. सभापती म्हणटात जाव येता. एक्टिव्हिस्ट म्हणटात सुप्रीम कोर्टाच्या निकाला प्रमाण मिकीन कादयेतूच रावपाचो. पावसान नेट धरलो तरी मडगांव पालिकेची पावसाळ्या पयली कामात सोपनात. गटारान कोयर, रस्त्यार माती, रस्त्या कुशीक झाडां वाडल्यात. विचारल्यार एकामेकार धुकलपाचे राजकारण. काणकोणा स्कुलाच्या भुरग्यांक घेवन वतली रिक्षा परतली. 6 भुरगीं जखमी, 1 गंभीर. कातयांनी बाणेश्वराची भुरगीं. काणकोणा सारक्यो सुविधा नाशिल्ल्यान 4 जाणांक घाली हॉस्पिसियोन. आणि बायलांचे फुटबॉल कपान फ्रांस आणि ब्राझीलाक पयले राउंडात जैत. फ्रांसान इंग्लंडाक मारले. ब्राझीलाचे दक्षिण कोरियाचेर जैत. खबर विस्तारान. ऑनलाइन शिंदळकी रॅकेटाक उपाय कसो करप तोच खंय पुलिसांक कळना. ही रॅकेटां चलोवंक वेबसायटी चलतात त्यो अमेरिकेंतल्या सर्व्हरांचेर. सर्व्हर चलोवपी कंपन्यो गोय पुलिसांक कसलोच प्रतिसाद दिवंक तयार ना म्हूण सायबर सेलाचो एसपी कार्तिक कश्यप सांगता. इतलेच न्ही, एजंट गोंया भायल्यान मल्टीलेयर रॅकेटां चलयतात. शिंदळकीक वेगवेगळी राज्यां आनी देशांतल्यान चलयां गोंयान हाडटात म्हूण अर्ज एनजीओ सांगता. प्रुडंटान ऑनलायन एस्कॉर्ट शिंदळकी मंगळारा उक्ताडार हाडली. गोंयांत एस्कॉर्टाच्या नांवान कशे तरेन सर्रास ऑनलायन शिंदळकी चलता ते एजंटा कडेन संभाशणा सयत प्रुडंटान उक्ताडार हाडले. मात ह्या इतल्या सहज चलपी ऑनलायन रॅकेटाक पुलिसां कडेन उपाय ना. पुलिसूय ऑनलायन शिंदळकी रॅकेटां मोठ्या प्रमाणात चलतात हे मान्य करतात. रॅकेटांक उपाय जाय म्हूण पुलीस उलोवनूय दाखयतात. रॅकेटां फॉरेनांतल्या सर्व्हरावेल्यान चलतात. पुलिसांनी वेबसायटी चलोवपी अमेरिकेंतल्या सर्व्हर कंपन्यांकडे संपर्क केलो, मात ते गोंयच्या पुलिसांक खंय किकोत करतात. प्रतिसादूच दिनात. A list of all those websites and escort websites are prepared. We have that. We have written to all the service providers. Finally, the IP address of the servers were outside our country, so our laws are not applicable to them, and it is difficult for us to get the exact user and of these the IP, the end user of those servers, because information is not provided to us. ही रॅकेटां चलोवपी एजंट गोंया भायल्यान वावुरतात. पोलिसांनी तांचे नंबर काढून खंय चौकशी करूनय पळयली. ही रॅकेटां खंय मल्टीलेयर चलतात. ताका लागून खंय एजंट पोलिसांच्या हाताक लागनात. Phone numbers what we tracked were not here. These are of some contact numbers of some other agent in the NCR region or some other region. So we have passed on the necessary information to our counterparts in different states. अर्ज एनजीओ ह्या मळार वावुरता. ते सांगता ते प्रमाण गोंय शिंदळकीचे मोठे केंद्र जाला. गोंयांत सुमार 18 राज्यां आनी बाकीच्या कितल्याशाच देशांतल्यानूय शिंदळके खातीर चलयांचे ट्रॅफिकिंग चलता. The traffickers are sure that no action will be taken against them, even if they are arrested. Because the main issue is that most of the victims are from outside the state. Okay, we don't have special court. The case, as per Immoral Traffic Prevention Act, there is a provision for special court which the state can establish, which is not being established. असल्यो केशी तडीक लायतले जाल्यार गोंयांत खासा कोड लागतली. सध्या गोंयांत ती वेवस्था नाशिल्ल्यान गुन्यांवकारांक भंय ना जाला. चलयांचे लैंगीक अत्याचार आनी शिंदळकी रॅकेटां आड लोकां मदीं जागृताय करपा खातीर गोंय पोलिसां बरोबर अर्जान पोस्टर मोहीम सुरू केल्या. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी नवाज शेख. मायनॉरिटीचे कांय विशय सरकार हुमकळत दवरता म्हूण चर्च बेजारल्या. बुधवारा सगळ्या पार्टीच्या मायनॉरिटी आमदारांची चर्चीन बसका घेतली. सरकारा कडेन आडकल्ले मुद्दे चालीक लावंक म्हूण चर्चीन आमदारांचो प्रेशर ग्रूप केला.
तांकां सरकाराचेर प्रेशर घालपाक सांगला. नव्यो शाळा आनी वर्गांक मान्यताय, माध्यम प्रस्न आनी बाकीचे कांय मुद्दे बसकेन आयले. हे विशय घेवन अल्पसंख्याक आमदारांचे शिष्टमंडळ बिरेस्तारा मुख्यमंत्री पार्सेकाराक मेळटले. डायोसेशन सोसायटी आनी आर्च डायोसेशन सोसायटीन सगळ्या अल्पसंख्याक आमदारांची पणजे खासा बसका आपयल्ली. सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण बसका घेवंक चर्चीन सांगिल्लें. बसकेक बीजेपीचे ग्लेन तिक्लो, कार्लोस आल्मेदा, मायकल लोबो, अलिना साल्डानाय आशिल्ली. काँग्रेसीचे मॉविन गुदिनो, जेनेफिर मोन्सेरात, एलेक्स रेजिनाल्ड, अपक्ष आवर्तान फुर्तात आनी बेंजामिन सिल्वा आशिल्ले. सुत्रां सांगता ते प्रमाण बसकेन मुद्दे आयले ते अशे. चर्चीचे शिक्षण मळ्यावेले बरेचशे मुद्दे सरकारान तडीक लायिल्ले ना. काणकोण, उजगांव, दिवचले, पेडणे हायर सेकंडरींक ना मान्यताय. कितलेशेच स्कुलांनी क्लासी वाडोवंक घाल्ले अर्ज आडकल्यात. स्थायी समिती कडेन आशिल्लो माध्यम प्रस्न फुडेंच वचना. ही बसका इतल्याचेरच रावूंक ना. अल्पसंख्याकांचे बाकीचे म्हत्वाचे मुद्दे. बीजेपीक सत्तेर हाडपाक अल्पसंख्याकांनी दिल्लो तेंको. पर्रीकार मुख्यमंत्री आसतना समोरासमोर चर्चा जाताली. मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार मेळपाक जाला कुस्तार. बसका सोंपोवन भायर आयिल्ले आमदार आनी डायोसेशन सोसायटीचो सचीव फादर झॅफ्रिनो डिसोजान सगळ्यो गजाली उलोवन दाखयल्यो ना. शिक्षण मळावेल्या कांय विशयांचेर बसका जाली इतलेंच तो उलयलो. The academic year already have started. The children, the students are at the helter-skelter, looking out for admissions, and they get panicky and so much pressure from the parents. So we thought of expediting the solutions in this field. What are the issues? Can you please tell? No, it was all educational issues just like that. We had always cordial relations with the earlier government, with this government, and we don't have any problems as such. But this, as I said, the Honourable Minister, they have got so much to do. Ours is one. There are so many things to do. Just to expedite this process, so to highlight, that's what we got some help from that. That's it. Regarding further improving various matters in the educational field, some practical difficulties were encountered, and in order that government should readdress these grievances in the field of education, whatever difficulties that are there in terms of whether it is some permissions for some higher secondaries in the rural areas and other related issues. After meeting the Chief Minister, we will also be calling on the Raksha Mantri as and when he comes to Goa. They have received also the cooperation of the present Chief Minister, but you know, sometimes certain issues don't get as much importance, or they are not fast-tracked in a manner they should be fast-tracked. Why is the demand so mysterious? It is not very mysterious. I think tomorrow morning 10 o'clock you will all know about it, because it is going in a way of a memorandum to the Honourable Chief Minister, who is the Education Minister. हे सगळे आमदार ब्रेस्तारा खंय ह्या विशयांचे एक निवेदन घेवन मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक मेळपाचे आसात. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. कादयेन ख्यास्त भोगपी आमदार मिकीक येता त्या विधानसभा अधिवेशनात वांटो घेवंक मेळटा काय ना हो सध्या चर्चेचो विशय. सभापती आर्लेकार म्हणटा घेवं येता. मिकी ख्यास्त भोगता, विधानसभा असली म्हूण ताका ख्यास्त चुकना. जाय जाल्यार सभापती कडच्यान अधिवेशनात गैरहजेरेची लीव घेवंक शकता म्हूण ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिगीजाचो आर्ग्युमेंट. कादयेंतल्या आमदाराक अधिवेशनात वांटो घेवंक मेळना म्हूण खंय सुप्रीम कोर्टाचो निकाल आसा. ही गजाल खंय आयरिश सभापतीक सांगतलो. एखादो आमदार 6 म्हयन्यां वयर विधानसभा अधिवेशनात वांटेकार जालो ना वा विधानसभेन हजर रावलो ना जाल्यार तो अपात्र थारूं येता. मिकीचेरूय ही पाळी येतली काय तातूंतल्यान काय मार्ग आसा ताचेर सध्या राजकीय मळार खल चल्ला. He is allowed to attend if he wishes. He can come to the session, he can attend, he can participate, he can deliberate, he can talk. Nothing wrong. Additional procedure has to follow. Nothing additional procedure. कोर्टान मिकीक 6 म्हयन्यांची ख्यास्त फरमायल्या. आमदार मिकी सध्या सडा जेलीन आसा. सभापती आर्लेकार म्हणटात ठरावीक पद्दतीन मिकी विधानसभा अधिवेशनात वांटो घेवंक शकता. कोर्टान दोशी थारावन ख्यास्त भोगपाक धाडिल्ल्या गुन्यांवकारी आमदाराक अधिवेशनाक येवपाचो अधिकार आसा अशें सभापतीन म्हणप चुकीचें अशें आयरिश म्हणटा. कोर्टान ख्यास्त दिल्ल्या मनशाक विधानसभा अधिवेशनाक वचप म्हळ्यार गोंयकारांचो अपमान अशें आयरिशाक दिसता. It was wrong on the part of the Honourable Speaker to say that it is Miki Pacheco's right to attend the session. Miki Pacheco does not have a right to attend the coming session of the Goa Legislative Assembly. सुप्रीम कोर्टाचो निकाल तो आतां सभापतीक दाखोवपाचो आसा.
I've already spoken to the Honorable Speaker today, and I've told him that I will come and see him with all the judgments of the Honorable Supreme Court and various high courts, where they say that it is not your right to attend a session of the Legislative Assembly once you are in jail. Judgments of the High Court and the Supreme Court also say that the MLA not to get disqualified. If the session has been summoned, it is the duty of the MLA to seek leave of absence from the speaker. That is what Miki Pacheco would have to do, is to seek leave of absence that he is in jail. इतले मजगती सडा जेलीत मिकीक जेलीचो युनिफॉर्म घालनासतना रावंक दिल्ल्यान जेलीचे अधिकारी आनी मिकी आड कायदेशीर कारवाय करपाची शिटकावणी आयरिशान दिल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी ओमकार फळारी. युवेक विराम.